कुशारकायेन रात चलयतालो जेवणाच्या वेळार गरिबांची घरां भोंवून पळयतालो कोणाक जेवण ना जावन उपाशी आसल्यार जेवण व्हरून घरा पावयतालो ह्या ताच्या कर्तुबांक लागून राजाक लोक देव म्हणटालो एक दीस लोकांक आपूण राजान व्हडली एक मिटींग घेतली गांवान आनी सांगलें म्हजें काळीज पिड्यार जालां म्हूण सांगलां दोतोरान कोणाचें एक काळीज म्हाका जाय हांव जाय तर तुमकां संवसारान हें आयकोन मोजें गे म्हणून बोबाव केलो सगल्या लोकांन सगळोच लोक काळीज दिता म्हणटा तें आयकोन राजा खोशयेन बसता पूण म्हाका सगळीं काळजां नाका फकत एकूच जाय म्हूण सांगता राजा कापुशिल्लो आपल्या हातान घेवन फूक मारून लोकांच्या माथ्यार सोडटा हो कापूस कोणाच्या माथ्यार पडटा ताचें काळीज काडटलो म्हणटा राजान सोडलेलो कापूस लोकांच्या माथ्या वयल्यान उपता आपल्या माथ्यार पडत म्हूण जोण एकलो फूक मारून कुशीन काडटा कोणूच कापूस माथ्यार आपल्या घेना हे कोत्तूक पळोवन राजा आसता वर्सा आपलो कितलो मोग कोत्ताली ती राजाक सारकें कळटा आपूण आपल्याक देव सोमेस सांग राजान खोर्जेक मारली वोपार तुज्या जिवाचो तूं दोनी कोणूच न्हय कोणाचो या तेंपार राजाच्या काळजाक कांय जावंक नासलेलें फोट मारून खोर्जेचो काडलो सुमार आनी सांगलें केन्नाच पातयोन रावो नाका दुसऱ्याच्या जिवार तुजें काळीज पिड्यार जालां म्हूण तुका दुसरो दिवचो ना तुज्या पांयाचेर उबो राव केन्नाच तुका भिरांत आशिना काम करून गाम वावरोन कितें जोड सदांच तुका दुसरो पोसना दुसऱ्याची आशा करिना तो मनीस केन्नाच भुकेन मरचो ना काळीज पिड्यार जालां म्हूण तुका दुसरो दिवचो ना तुज्या पांयाचेर उबो राव केन्नाच तुका भिरांत आशिना काम करून गाम वावरोन कितें जोड सदांच तुका दुसरो पोसना दुसऱ्याची आशा करिना तो मनीस केन्नाच भुकेन मरचो ना